One second. Yes. Rawa. Take second, rawa. I'll give you a photo, don't worry. By noon you will get it. Yes, zala. Smile. Yes. So, lens smile. One second. Good. Ay. Cable. Nakage.
असं दिला दिला असं होतं होतं What do you think? आणि पुताची आणि पवित्र नावी आमेन. बघायचा आम्ही आज जमल्या ही माणूस आम्ही देवाला आशीर्वाद दिला आणि आमकां बऱ्यो वस्तू दिल्या देखून आमी आज देवा करता दिता प्रत्येक तरावर यमकांतर देवाची खुशी करूंक ही आज आमी प्रयत्न करूंक करपाक मागता त्या वेळार वडाची गुरकार आणि प्रतिनिधी दयकन्या बेजार केल्ले नवे भितर व्हरून आल्तारीक दवरूंक आसा. दयकन मुसलकात नवे कंटिन्यू आणि रवा पहिले मुनी सिंह देता ताचे फाटल्यान नवे कंटिन्यू लोक दयकन भितर भुरग्यांनी तुमकां तुमकां आमदार दवरल्या बसकचेर बसचे. Check. Hello, check, 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 check. Hello, hello, hello. Check. Hello, check, 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 check.
सांग बापा या मंदिरात आयल्या स्तुती तुझी करून हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बाबा जय जय तुका जय जय बाबा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जय जय ख्रिस्ता जय जय तुका जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बाबा जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा पवित्र स्नानान पापानो बेजिवीन दिले ख्रिस्ता या जगपोणान भागीदारा केली आमकां सोडून तुका सासली लाले मागता तुझे बेसा संतोषान बापा या मंदिरात आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा समर्पिलो ख्रिस्तान आपणा कल्वा दोंगरार ताचेच बलिदानास भेटयता वांतरार पाताक सांडून जिवीत सोडून लाले मागता तुझे बेसा पूण संतोषान बापा या मंदिरात आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बाबा जय जय तुका जय जय बाबा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बाबा जय जय तुका जय जय बाबा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा मिसाच्या बलिदानाक हांव तुमकां मोगान स्वागत म्हणटा मुखार थोडी कदेलां खाली आसात दयकन वॉलंटियर्स कायंडली हेल्प देम आउट मेरी फेर्नांडीस आनी आर्यन पिंटो हांच्या त्या सवा पासवत आमी मागता आमच्या हरियकल्याच्या इराद्या पासवत ह्या मिसा वेळार मागता फिरगजकारांक आनी तशेंच हेरांक आनी तशेंच कुटुंबाच्या पयस आसल्या सांद्यांकी आमी तुमकां स्वागत म्हणटा आनी ह्या भक्तीपणांत मोगान आमी वांटो घेवंक प्रयत्न करया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं
क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सडवणेच्या कुटुंबाचें श्रेश्ठ फळ बाळूक मोरयेच्या जननाचे परब आयच्या दिसा आमी एका कुटुंबा भशेन संभ्रमता. देवाचो विचित्र हात मोरयेचेर आसलो देखून देवाच्या पुताची तिका आवय जावचें भाग फावो जालें. प्रत्येक सावन कोंकण करावड्यांतल्या सोमेस्त क्रिस्ती परचेक हें फेस्त मात्र न्हय आसता, बगार आवयपणाचो मोल समजूंक आमकां आदार दिता. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आसच्या पयस आसच्या सोमेस्त आमच्या कुटुंबादाराचो ह्या वेळा उडास काडया. सांगाता आयच्या दिसा सर्व चलया भुरग्यां खातीर ह्या वेळा आमी मागया. बाळूक मोरी आम्हा सोमेस्तांक क्रिस्तांतय घट करूंक आदार दिवं दी. तर ह्या मिसाक आमकां आमी आयती करता आसतना पदकांची आमी दूख धरया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बगे मुजदान संवाद मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सुडवंदराक मनशां सैब दिवचे खातीर
अगणी सणवायन आणि मोगान बगेवून तांवकार मरी एक तुवें जल्म हाडली हो तिसो जल्म दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमतांव तुवें विसून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मसत घेवंक भावर्तान बरवोशान आनी मोगान वाडत वसूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी रासवोट चलयता ससनाच्या ससनाक मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयांमध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचे राजवट चलोवचो आसा तूं म्हाका तुजे तन जल्मतलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्या काळांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायनसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलितांशी परतून येतले सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीचे शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो असिरिया घरा आमचे देशाचेर दट घालतीत जाल्यार आनी आपल्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रयाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतलो ते तलवारीन असिरियाचे राजवट चलयतले देवाचे उतर हे देवाचे वडकार सर्वेस पुरांतय हांव उल्हासता सर्वेस पुरांतय हांव उल्हासता सर्वेस पुरांतय हांव उल्हासता सर्वेस पुरांतय पूण हांव तुज्या धडमोगाचे पातयेवन आसा तुजी दारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें सर्वेस पुरांतय हांव उल्हासता ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो ताच्या मनाक स्तोत्र सदगीता गायतलो सर्वेस पुरांतय हांव उल्हासता सर्वेस पुरांतय हांव उल्हासता सा पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हूण आमी जाणाव जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां अशें जायत्या भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडपूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें ह्या पासोत जांकां ताणें असले येवजिणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलीं जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं
देवाचें उतर हें देवाचे वडकार सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताजे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे निथिवंत मनीस. तरी मरयेक अपकिर्ती हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशें आलोचन केल्लें तितलेच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिजे थंय गर्भसमव पवित्रात्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रावाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक ओंकार सली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युअल म्हूण आपयतले. इम्मॅन्युअल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता म्हूण अर्थ. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भाव भयणीनो, सगळ्या देवस्तुतीच्या वर्सांत मरयेचे जायते फेस्तां आमी आचरण करता. आनी त्या पैकी आज आमी आचरण करचे मरयेच्या जल्माची परब. हेर फेस्तां प्रास एक विभिन्न फेस्त, एक विशेष फेस्त, आनी विशेष करून कोंकण करावळीच्या आमकां सर्व कथोलिकांक एक भोवर्त्या संभ्रम असो दीस. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 9 दिसां थावन ल्हाना भुरग्यांनी, व्हडांनी आनी जायत्यांनी फुलां हाडून मरयेक मान केला. मिसाच्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेतला. एक कुटां म्हणलें येवकरिस्तीक मेजा भोंवती आमी दाखोवन दिला. आनी अशें एक वर्ती तयार आय 9 दिसांची कर्ण आयच्या दिसा हो संभ्रम आमी परगटता जाल्यार ह्या दिसाक कितेंगी म्हत्व आसा. आनी मंगळूरचे पवित्र सभेक आमचे देसजींत
आमकां कथोलिकांक एक विशेष संभ्रम. देखून आज मरिये माय आमच्या सर्गी आवयचो जल्मा दीस आचरण करता आसतना ह्या अर्थाभरीत रितीन तो आचरण करूंक आमी कुटुंबामध्ये वेगवेगळे पयस असली जायती जाणां परगांवांत असली ह्या कुटुंबांत पयस असली लागीं येतात आनी कुटुंबांत आज एक जातात आनी एक कुटुंब म्हणलें एक संकेत थंयसर रुता जाता. आनी ह्या संदर्भी एकवट हाडूंक पाठिंबो दिवच्यो 3 संगती आमी विशेष करून नियाळ करता. पयले जेजूची आवय आंकवार मरी हिचो जल्मा दीस आनी तिच्या विशांत नियाळ. दुसरी ह्या संवसारी आमकां जल्म दिल्ली आमची संवसारी आवय तिचो महत्व. आज आमी कितें हांगासर एकठांय जाल्या ह्या संवसारांत येवंक आमकां आदार जाला ह्या साध्य जाला आमच्या ह्या संवसारी आवयक पासून. आनी तिसरें आसा मोंती फेस्ताचो म्हणजे सगळ्या कुटुंबाचो संभ्रम कुटुंबाचे फेस्त म्हणून आमी उलयता. तर मरयेच्या जिविताचेर थोडो नियाळ केलो जाल्यार आनी आयच्या दिसाक लक्ते जावन पवित्र पुस्तकांतली उतरांच विशेष रितीन साक्ष दितात. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सुरवेर आमकां आयकूंक मेळटा. सांत पावल म्हणटा आपल्या एकल्याच पुताची महिमे भरीत गुठाची संपत्ती प्रकट करची आर्क पेट. महिमे भरीत गुठाची संपत्ती प्रकट करची आर्क पेट हेर जातींच्या लोकांमध्ये कितें वर्ते म्हूण दाखोवंक देवान संपूर्ण नितळ निष्कळंक आनी कुरपेन भरलेले एके स्त्रियेक विंचून काडली आनी तीच आसा आंकवार मरी. ती जिवी आर्क पेट जावंक पावली. देवाची महिमा तिणें प्रगट केली आनी तीच महिमा आज आमी त्या महिमेंत वांटेली जावंक ह्या कुटुंबांत सांगता मेळ्ळ्या. मनशा कुळांत मरी माय तितली वर्ती रचना देवान रचूंक ना म्हणटात. तितली एक वर्ती निष्कळंक स्त्री एक देवान ह्या संवसारी रचना मध्ये रचूंक ना. म्हणजे आमी एक समजवेत कितली तिची बडविकाय कितली तिची महिमा. ह्याच खातीर गाब्रिएल बडव्यान तिका म्हणलें न मान कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा अशें तिणें अशें त्या बडव्यान वंदन केल्लें. एलिझाबेथेन तिका स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ अशें न मान केल्लो. आनी देवाक मनशा रुपी संवसाराक हाडूंक तिणें कबलात दिली देवाच्या पुता खातीर आनी तिणें आपणाची जिणी समर्पण ह्या एका सोडवणेचो फळ दिवच्या खातीर तो समर्पण दिलो. आनी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं असल्या उतरांनी असल्या विधेयपणाच्या खालपणाच्या उतरांनी मरी सगळीच देवाक खाल जाली. आनी तिच्या त्या खालपणाक लागून देवान तिका परत्यान उंचलो स्थान फाव केलो. आनी तिणें दिल्ले कबलाते वरवीं देवा थावन सांडून गेल्ली देवाची वेचीक भुरगीं पातका वरवीं पयस गेल्ली मनशा कुळाची भुरगीं देवाच्या गोपांत परत्यान फाटी आयली. आनी जी प्रसूत जायस जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वेस्पर तांकां सांडून घालतलो म्हणून मिका प्रवाद्यान सांगून दिल्ले ते आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी सुरवेले आवय येवेन सर्पां तावन पातकाचें फळ दिल्लें जाल्यार नवी येव आंकवार मरी आमकां सोडवणेचें फळ दिवंक पावली. पातकाचें फळ येवे तावन तर नवी येव आंकवार मरये तावन सोडवणेचें फळ म्हणजे जेजू क्रिस्ताकच आमकां ती दिवंक पावली. नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. दुसरे एके मरये तावन दुसरे येवे तावन दुसरो आदांव जेजू आमकां जल्मलो अशें म्हणटा गलातकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांतली उतरां. आयचे फेस्त विशेष. जर मरयेचे निष्कळंक गर्भ संभवचे फेस्त नातले जाल्यार देव मनीस जावचे गडीत आसते ना. देखून डिसेंबराच्या 8 तारखेर मरयेचे निष्कळंक गर्भ संभवचे फेस्त आमी आचरण करता. आनी थंय तावन मरयेचो जल्म 9 म्हयन्यांक हांगासर सप्टेंबराच्या 8 तारखेर समता पर्यंत थंयसर 9 म्हयने जातात. आनी तशें म्हणटा आसतना मरयेचो निष्कळंक गर्भ संभव त्या दिसा थंय जाल्लो सांत आन्ना आनी जोकी तांच्या कुटुंबांत.
आणि त्या खातीर तिणें नव्या आदामाक आमच्या सोडवणदाराक ह्या संवसारी दिवंक फावो जाल्लें. हेच स्त्रिये विशीं मिका प्रवाद्यान सांगली उतरां ती जेजू जल्माच्या सुमार 750 इयर्स ताच्या की पयले बेतलेहेमांतावन सासणाक राजवट करचो राय उदेवन येतलो असो तो प्रवाद करता. आणि हिंच भरवशाची उतरां आयच्या दिसा आमी आयकली सुवार्थेंतल्या त्या निमाण्या भागांत इजाया प्रवाद्यान सांगली ती एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली आणि एका पुताक प्रसूत जातली. आणि हे दोन्ही प्रवाद सोडवणदाराची आवय जावंक आसचे स्त्रिये थंय बोट दाखोवन आमकां सांगतात. आणि हीच स्त्री दुसरी कोणीय न्हय बगर बाळका जेजूक जिव्या गुंड्याक आपल्या गर्भांत वावयल्ली महान आवय मरी माय. नावार्दीक देवशास्त्री कार्ल रानर म्हणटा फकत क्रिस्तांव धर्माक मात्र एके आवयची गरज आसली. कित्याक ह्या संवसारी देवान आपल्या पुताक मनशापण दिवन ह्या संवसारात धाडूंक आसले आणि ती गरज नजरत गांवचे मरये थंय संपूर्ण केली. ह्या मुखांतर देव मनीस जाला आणि देवा आणि मनशा मध्ये एक प्रत्यक्ष संबंध जाता आणि मरी ह्या संबंधांत एक सांखव जाता आणि सर्गी आणि संवसारी देवान धाडलेली एक माध्यम एक मिडियम ती जाता, एक ब्रिज ती जाता, सांखव ती जाता. ह्या द्वारे मरी संवसारांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी दिश्टीक पडले घडीत आमी थंयसर आमच्या चरित्रांत आमी आयकूंक शकता. आणि ती दिश्टीक पडली आणि तिणें उलो दिल्ले आणि तिणें दिल्लो संदेश वेगवेगळ्या संदर्भार आणि ते संदर्भ जावन आसात ह्या मनशा कुळाक कश्ट आयिल्ल्या परिस्थितीच्या वेळार. खंयच्या वेळार संवसारांत संदिग्ध परिस्थिती आशिल्ल्यो, खंयच्या वेळार संवसारांत कश्ट चड भरून गेल्ले आणि तसल्या वेळार मरी दिश्टीक पडटा आणि ती आपल्या पुता चरशी फाटी परतोवंक जिणी बदलोवंक आणि मरये मुखांत जेजू लागीं आणि जेजूचो मोग करूंक ती हर एका संदेशांत उलो दिता. अशें म्हणटा आसतना ती आमकां हर एका दिसा एक सांखव जावन एक माध्यम जावन आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं हर एका घडये विनंती करना आसा. म्हणजे आमच्या कश्टा वेळार विशेश जावन एक सर्गीत हावन ती आमचेर नदर घालता आणि आमकां महिमेवंत करूंक ती शकता. एका नेकेत्राक तिका आमी सरी करयेत. एक नेकेत्र आमी पळयल्यार एक नेकेत्र वाट दाखयता. आदल्या काळार कंपास ह्या दिक्सूची थंयसर नातली आणि त्या नेकेत्राच्या आदारान जायत्यांनी तांची वाट सोदून काडिल्ली आसा. धाकल्याक जेजू बाळकाक नमान करूंक वच्या त्या तेगारायांनी त्या नेकेत्राच्या आदाराचेर जेजूची सोदना केल्ली. आणि आमकांय तीच मरी माय आमच्या कश्टांच्या परिस्थिती वेळार आमच्या कुटुंबांत कश्ट आयल्या वेळार ती वाट दाखोवन आसा. आमचे पात्रोन जावन फिरगजीचीच ती पात्रोन ते आमचे आनी एक वर्तें भाग जावन आसा. हर एका दिसा तिचो सांगात आमकां खंडीत जावन आसा. दुसरें आसा एक नेकेत्र आमी पळयता ते उंच आसा. कितले ताचे कितले पयस आसा ते आजून सोदून काडूंक कश्ट जाला. देखून मरी तशेंच ते उंचायेक पावल्या आणि देवान तिका अती उंच उबारला. आणि आमच्या जिवितांत ती आमकां उलो दिता हर एका दिसा हर एका घडये तुज्या जिवितांत तूं उंच वच, वयर वच, तूं सकला पडचें नाका. कितें तुजी फातकी जिणी आसा फातकी जिणेक फाट कर, नव्या जिणे थंय वयर वच, नव्या जिविताक तूं नवें मेटा काड आनी उंचायेक तूं पाव. आनी तिसरो आसा एक नेकेत्र आपलोच ताचोच म्हणलो उजवाड तिका आसा. आनी ते नेकेत्र ताचोच परजळ फांकयता तर मरी माई त्या सोडवणदाराचे प्रतिफलन करता आणि मरये मायके आमी त्याच रितीन वर्णियेत आपलोच उजवाड ती दिता आणि आमकां हर एकल्या की त्या उजवाडान चलोवंक उलो दिता. आणि एक लक्षण त्या नेकेत्राचे पळयता जाल्यार एक नेकेत्र दिसाकी आसा रातीकी आसा. रात जातना मात्र त्या काळोखांत त्या नेकेत्राची दिश्टीक आमकां पडटा, ते नेकेत्र दिश्टीक पडटा. पूण दिसाकी आसा आमच्या संतोशाच्या वेळार मरी माई आमच्या सांगाताच आसा. पूण कश्ट ह्या काळोख येता आसतनाय तो ल्हानसो उजवाड आमकां जागोवन सांगता गी आनी मरी माई सांगता गी हांव आसा तुज्या सांगाता, हांव आसा तुज्या सांगाता. आनी ह्याच खातीर पुरसां मुळी थंयसर आसतना जेजून तिका आमकां ओपसून दिल्या. आपल्या शिसा सांगले हबळे तुजी आवय, हबळे तुजी आवय, हो तुजो पूत. आनी असल्या लक्षणांनी भरली आमची सर्गींची आवय खंडीत जावन आमकां हर एका दिसा आमची जतन करना आसा.
दुसरे आसा आमी आज नमन करता या आमी मान करता आमचे संवसारी ह्या संवसारात जल्म दिल्ले आमचे आवय विशांत. आमकां जल्म दिल्ली आवय देवान आमचे जिणेंत दिल्ले एक वर्ते आनी मोगाचे एक देणे जावन आसा. एक आवय एका कुटुंबांत मोगाचे भंडार आनी कुटाम एकवटांची विशेष सकत. कित्याक एका आवय आसले कडेन सगळीं भुरगीं धांवून येतात. आवयन दिवची दयामया आनी मोग खंयचीच व्यक्ती दिवंक शकना. देखून आयच्या दिसा फेस्ताचो संभ्रम चलोवंक जायतो एक संप्रदाय आमचो आसा, ट्रेडिशन आसा. एक फेस्त घरा जाल्या उपरांत जायते भाव भयणी आसा जाल्यार मालगड्या घरां आवय खंयसर आसा थंयसर वचून एक कुटुंबाचे ते फेस्त या मोती फेस्त आचरण करचो संप्रदाय भोव उत्तम. कित्याक त्या आवयक आमी दिवचो एक मान. कित्याक ती आमकां तिच्या थंय उरता. ती ओडणी आवय आनी भुरग्यां मदें कशीय ती आसूं दी, जावं दी ती म्हातारी, जावं दी ती भिकारी, जावं दी ती ग्रेस्त या दुबळी, शिकपी या अशिकपी, हर एक आवय आपल्या भुरग्यां थंय तो मोग दवरना आसा आनी हर एकल्या की तो एक संबंध परत्यान फाटी व्हरता. देखून आयच्या दिसा हे फेस्त मोती फेस्त संतोशान आनी अर्थाभरीत रितीन आचरण करूंक चिंतला तर पयले जावन आमच्या कुटुंबांत आसल्या आवयक आनी स्त्रियांक आनी चलया भुरग्यांक पयले मान दिवंक आसा, तांकां गौरवान लेखूंक आसा. तवळ मात्र ह्या फेस्ताक अर्थ येता. देखून एक आवय हांगासर आमी पळयता तिच्या खातीर खंयचीय व्यक्ती एक आपणा खातीर जियेना आनी अशें एक सांगणी आसा, एक वात आपणा खातीर जळना, एक फूल आपणा खातीर फुलना आनी खंयचीय व्यक्ती आपणा खातीर जियेना. आनी आवय आपणा खातीर न्ही, आपल्या भुरग्यां खातीर. ह्या संवसारांतली विशेष आनी विशेष लक्षणाची आकर्शीत थोडी घडिता एका आवयच्या आनी भुरग्यांच्या मदले थोडी तुमच्या मुखार दवरता आनी ती तुमकां थोडी उड आसा येवं पुरो. एक एक सांगता आसतना ते थोड्यो आमच्या जिवितांत आयल्यात, हर एकल्याच्या जिवितांत आयल्यात. आवयन शिकयल्ले पयले उतर जेजूचें नांव काडूंक ह्या मरयेचे, ह्या कोणाचे देवाचे, ह्या आबाचे बाब कोणाचे. आवयन सांगता खर्चिल्लो वेळ इल्लोसो जावं पुरो, तो वेळ मोलादीक. त्या वेळाक कोणेंच मोल बांदूंक जायना. एक आवय सांगता खर्चिल्लो वेळ, एक आवयन शिकयल्ले लिसांव पयले शिक्षकी, एक आवय सांगता काडिल्ले पयले मेट. आवयन त्या भुरग्याक धर्मत आसतना पयले मेट काडिल्ले तो वेळ. एक आवयन लायिल्ले जेवण खाण पिवन, एक आवयन धलयिल्ले पाळणे, एक आवयन आसा केल्लो हांसो. भुरग्यांक कश्ट येता आसतना, ह्या कश्ट येता आसतना त्या भुरग्यां मदें हांसो हाडिल्ल्यो घडयो. एका आवयचो निश्कळंक उमो आनी मोग, एक मोगाचो बेज या कीच म्हणटा आमी तो मोलादीक जावन आसा. एका आवयचो मोगाचो स्पर्श, हे सर्व आमकां विसरूंक जायना. हे खंयच्याय घडये एका मनशाक उडास येवच्यो घडयो जायते आमी जोडला जावं पुरो, पूण त्या सर्व संपत्ती प्रास असली संपत्ती आमच्याच सांगता आसा. सकाळी तावन रातीक न्हिदोंक येता पर्यंत आपल्या कुटुंबा खातीर तिचो वावर विशेष. आपणाची सेवा ती करची म्हण अशें ना, बगर हेरांची सेवा आपूण करूंक सदांच तयार. आनी आमच्या खातीर जिणी जरोवन आवयन आमच्या खातीर आशेवचें एकच, आपल्या भुरग्यांक तावन मोग आनी एकवट. खऱ्या काळजान मरयमाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. तिच्या खातीर मागया जायत्यो आवयो हांगासर आसात. थोडी घरां आसूंक पुरो, थोडी पिडेस्त आसूंक पुरो, ताच्या हर एकल्याचो उडास करून आमी मागया. तिसरें जावन आज आमी घरा वचून फाटले जिणयेंतले कोडसाणीची या आमशी वा तिक्षी ती घडिता पयस करून मागणें करून ते नवें जेवता. आनी नवीं मनशां नवें जेवता जाल्यार नवीं मनशां आमी जावंक जाय, नव्या जिविता कुशीन मेटा काडूंक जाय. आनी हेंच जेवण आमच्या कुटुंबाचें फेस्त जावन आचरण करतना सगळ्या कुटुंबाक सांगात दवरचो. ती सावय आमची मरी माय आयच्या दिसा परत्यान आमकां नवी मेटा, नवी दिशा आनी उंचायक पावूंक आदार जावं ती म्हूण मागया. मोगाच्या भुरग्यानो फाटल्या 9 दिसां तावन फुलां हाडून मरये मायक तुमी मान केला. मरये मायक विशेष तुमी आनी तुमच्या थावन तुमच्या कुटुंबाचेर विशेष बेसांवां ती आज जेजू थावन मागून धाडटा. मोगाळ भुरग्यानो ह्या हांगासर कितें दितात म्हणून तुमी येवंक ना, बगार मरयेक थंय आकर्शीत रितीन ती फुलां हाडून नेणट्या भुरग्यांक तावन इवन व्हडा पर्यंत जायत्या जाणांनी तुमी फुलां हाडल्यात. आनी तोच मान
परत्यान आमी दिवंक आसा फुलां हाडल्यार मात्र पावना कितें आमी आचरण करून आसा ते फाल्यां तावन परत्यान आचरण जावन वचूंक आसा देखून आज फुलां हाड मान करता आसतना मरये मायक आमी वर्तो स्थान दिता आसतना तिचे तावन जल्मल्लो जेजू ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदान दिता आज एक कुटुंब जावन सगळे फिरगस कुटुंब हांगासर आसा याजक आसा धार्मीक आसात आनी हेंच कुटुंबास परीत मुखल्या दिसांनी आमचे फातरून मिलार माय आनी आज आमी आचरण करचे फेस्त बाळ मरी ती आमकां हर एकल्या की आपल्या मोगांत बाळगून दवरून दी आनी जेजूची सर बेसांव आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागून दी येवक्रिस्तांतलो जेजू आमकां सगळ्यांक एकवटान दवरून ताणें आमकां सांगली ती उतरां अबळे तुजी आवय आनी हो तुजो पूत आमी मरयेची आनी मरी आमची सर्गी आवय आनी जेजू आमचे सोडवणेचे प्रथम फळ समेस्त आमी उबी रावया आनी भावार्थाची उसाळणी आमी करया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गान प्रथमेच्या रचणाराक जेजू क्रिस्तांक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस संभोवलो ओंकार मोरयेत हांव जल्मलो पांच प्रतिकाळ ताणें खंय सुचले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तां सो एकता पातकांचें बक्षांनी कोडीचें जिवनपण ससनाचें जिवितान एका कुटुंबा भशेन सांगाता जमल्या आसता आमची सर्व गोरचो मागणी कितें आसात सर्गीय आसच्या बापा समोर आतां आमी भेटोवन दिवया तुमची जबाब बालोक मुरये सवे मागतां आयक आमकां बाळोक मोरी सवे मागतां आयक आमकां इगर्ज मातेच्या मान्यारांनी बालोक मुरयेतय भक्त वाडून मिनत घेशे आनी तिची मजत पवित्र सभेक जडून घेशे आदार लाभय म्हूण मागतां बाळोक मोरी सवे मागतां आयक आमकां विविध क्षेत्राची मुखेली प्रामाणीक सेवे मरिफात लोकांच्या गरजांक स्पंदन करिशे आनी दुबल्या क्रिस्तांव मदलो अंतर निवारूंक क्रम घेशे फावो जावन मागतां बाळोक मोरी सवे मागतां आयक आमकां फिरगस कुटुंबाची भक्त मिलार मायेतय द्रत जावन मिलार मायेची ससायेन इगर्जीची आनी शिक्षण संस्थांची तेसावां जारी जावन मिलार मायेची ससाय आमच्या फिरगस कुटुंबान द्रत जावन म्हूण मागतां बाळोक मोरी सवे मागतां आयक आमकां फाटल्या दिसांनी गोडशे दिल्ल्यांक मुद्दम घेतल्यांक फुलां दिल्ल्यांक गायन केल्ल्यांक फलार दिल्ल्यांक आनी लितोजीन मेतेर जाल्ल्यांक तुजी दया आनी काकूट लाबो बालोक मरयेच्या मोगान तांकां बोर म्हूण मागतां बाळोक मोरी सवे मागतां आयक आमकां आज कुटुंबा सांगाता नवे जेवताना कुटुंबाच्या एकवटाक हर एका कुटुंबा सांद्यान वावरून कुटुंबात दैवी कुरपे बदलेली जावन रुपीत करीशे आदार लाभोवंक परगांवान आसलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक बेसाव लाभोवन अंतरलेल्यांक ससनाच्या निवासान घे म्हणून मागतां बाळोक मोरये सवे मागतां आयक आमकां आमच्या शेताबाटांनी तुवें दिल्ल्या बेळ्याक फळ वस्तू आनी कृशयेक तुजो उपकार बावुरतना तुजे ते उदारपणान जियोंक आनी तुज्या उदार देण्यांक उपकारी जावंक फावो कर म्हूण मागतां बाळोक मोरये सवे मागतां आयक आमकां मिलार मायेच्या पांयांतळा रावून भक्त परगटचे फिरगस कुटाम राख आनी सांबाळ आमची सेवा फिरगस कुटुंबातय नितळ आनी निर्मळ जावं फिरगस कुटुंबा खातीर मोगान सेवा दिवंक फावो कर म्हूण मागतां बाळोक मोरये सवे मागतां आयक आमकां सर आमच्या वैयक्तीक गरजा खातीर थोडो वेळ मौनपणी आमी मागया परगांवांत आशिल्ल्या सर आमच्या कुटुंबादार असो ह्या वेळा उडास आमी काडया आमच्या इगर्जेचें काम वेगीस पोंताक पावोवंक मोरी माय त्या स्पुता वरवीं आमकां बेसावां धाडून दी म्हूण ह्या वेळा प्रत्येक सावन आमी मागया
सर्गींच्या बोमोगाळा बापा ईश्वर कालती मागणी दयेन तूं स्वीकार कर हे प्रार्थना मी करता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सोम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक म्हजी हाता पोटा सरून तुका हाडून येता उंडो दाका सरू देणी तुज्या मोगाची. सोम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक म्हजी हाता बोटा सरून तुका हाडून येता उंडो दाका सरू देणी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रान तुझ्या. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रान तुझ्या. म्हाका असो भेटून दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आसाव लागता. हे सोम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक म्हजी हाता बोटा सरून तुका हाडून येता उंडो दाका सरू देणी तुज्या मोगाची. आता वावरा फळ करतू तो सुफळ दैवीक दयाळ हातान तुझ्या. हाता वावरा फळ करतू ते सुफळ दैविक दयाळ हातान तुझ्या. म्हाका सावोपण दिता जीवन तुजे सेवेन भेटोंक आवाज येता. हे सोम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक म्हजी हाता बोटा सरून तुका हाडून येता उंडो दाका सरू देणी तुज्या मोगाची. हे सोम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक म्हजी हाता बोटा सरून तुका हाडून येता उंडो दाका सरू देणी तुज्या मोगाची. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आमी मागया. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान अंकोरेच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सेम घेतलेल्या तुज्या पुता आपल्या वयच्या अंकोर पण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूज जेसू आमा पातक्यांच्या सर वनवण्यांतले निवारू दिसान दीस सदेक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी
सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. बाळोक मोरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवयसाली आणि सस्नीक प्रकाश तिणे संसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळबार तुझी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवात, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. समेस्तांनी उबेच रावचें. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. साव ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेचपरी जेवण सतत ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही स्मरता, तुझे पुनर्जीवन होय आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा
पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक आदिवस मागिल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हे मीस पेटोवंक जमलेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. ओंकार मरिया देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसे तिचो पती, भगवंत दमदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताने शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येय. तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितां तशीं आमची पातकां भोगोवन आनी आमकां ताळये पडून दिव नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची गेणे बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संवसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संवसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संवसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती समेस्त सुभागे संतोष मुलाकाळचा जेजू तू येताय मोर दुर्बोळ्या भिडारा रास तू करताय मोर तू ये वेगी ये पुण्या रूपार ये आसा जेजू तू ये
Sincha tuka na doshika Jimna tuja Dinin sada Zai tu maka Tergantuka Jesus somya Rendentuka mujadanya Tergantuka Jesus somya Rendentuka mujadanya Menantuji kurba hauni arta Bhakti ponan karta Aradhan darga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Kansan muja ay Yenya jivit sobailay Devi kanan poslay Mogan jiu apailay Terkasanas tuka dita Seva nirantari tuji karta Terkasanas tuka dita Seva nirantari tuji karta Arga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Arga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Mona tuji kurpa hauni arta Bhakti ponan karta Aradhan darga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Kalsan muja sadara Kashta dukan makapa Sata watin makawo Sergadai si makaka Pratan karta kalte pona Seva tuji karta vital mona Pratan karta kalte pona Seva tuji karta vital mona Arga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Arga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Mona tuji kurba hauni arta Bhakti ponan karta Aradhan darga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya Arga tuka Jesus somya Vandan tuka mujadanya प्रार्थूया प्रीतीच्या बापा आईच्या दिसा जल्मली बागेवून थांव फार मोरी आख्या संसारास बरवोसो आणि मनशाच्या सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आणि संतोष बरीत काळसां तिचे वरवीं मनशा सैबान आयल्या तुझ्या पुताक
उंड्या दाका वैनाच्या रूपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक त्रेगून सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवं आनी ताच्या एकवटान सदां कालची येवं समेस्त मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो बाबाची आशिर्वादा खातीर आमची तकली बागोवयात भाग्यवंत ओंकार मरिये सोपूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो ओंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रस्त्याराक तुमी घेतलो ते तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो आज बाळूक मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोष बरयत आसा पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळसां भरू आनी आमचे ओंकार मरियेच्या मसतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोवे सदां आसो वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा दयकन बसा तुमकां सगळ्यांक मोंते फेस्ताचे उल्हास शुभाशय बाळोक मोरी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाची ग्रेस्तकाय जावं आनी तिच्या ससायन आमी संतोष बरीत रितीन जियोंक साध्य जावं म्हूण हांगासर आशिल्ल्या पाद्र्यापांच्या नांवान धार्मीक भयणीच्या नांवान हांव तुमकां बरें मागता फाटल्या 9 दिसांनी फुलां हाडून भुरग्यांनी तशें व्हडांनी मोरयेक मान केला कांतारां केल्यान फेस्ताचो संभ्रम सडयला तांकां तरबेती दिल्ल्या आनी मेतेर जाल्ल्यांक सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा फेस्त समिती मांडावळ केल्ल्यांक पुरशावाची फेस्ताची आनी तशेंच इतर तांकांय देव बरें करूं ही मास्तोरून नवेन सोलोंक कुमो केल्ल्या मीना मलांनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा पुरशावाक जीप मायकाची वेवस्था केल्ल्या सिल्वेक जीप दिल्ल्या एड्रियन आनी कुटुंबाक 20 सक्तेची वेवस्था केल्ल्यांक तशेंच जीप शृंगार आयिल्ल्या अनिल वेगस तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा कणशी हाडलेल्यांक आनी ती नितळ केल्ल्या सुनीता मोंतेरो आनी दुके सायबिणीच्या सोडालिटीच्यांक आनी पंगडाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांक कोबो आनी तशेंच फळार दिवंक कुमक केल्ल्या अविनाश धीरज आनी कॅरल प्रभू तांकांय आमचें वंदन मोंती फेस्ताक मुद्दम दिल्ल्यांक पोशक जाल्ल्यांक आमी तांचो उपकार आठयता भुरग्यांनी आयच्या दिसा बऱ्या रितीन गायन केलां लितुर्जी चलोवन व्हेल्या भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका तरबेती दिल्ल्यांक आमचें वंदन आल्तार भुरगीं आसात सुमार 100 जण आनी तशेंच स्वयंसेवक आसात हांगासर दोवे न्हेसून आमचीं भुरगीं आसात पुरशावाक मेळिल्लीं कुमगार वांटल्ल्यांक आनी तशेंच धार्मीक भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा उपाध्यक्ष श्री बर्नार्ड डिसोजा कार्यदर्शी श्रीमती हेल्डा फेर्नांड रोड्रिगस वाड्याचे गुरकार गोवळीक परिशदेचे सांदे इगर्जेची शिबंदी आनी तशेंच हांगासर हॉलाची शिबंदी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक करून मिरण्या मागकी आमचे उल्हास मीस जाल्ल्या उपरांत मांडावळ अशी आसा पयलें आमी मान वांडटा ताच्या उपरांत कणशी वांडटा ताच्या उपरांत सकाळीं ब्रेकफास्टाक सकयल वेचें अंडरग्रावंड पार्किंग प्लेसाचेर ताका बरें क्रेपा नायस सकाळांक ब्रेकफास्ट आसा वी वील हॅव 4 आयटम्स बट ओन्ली थिंग इज कोबो भुरग्यांक मात्र कायंडली कॉपरेट आनी थोड्यांनी सांगलां ब्रेकफास्ट एक पोटी काण गेल्ल्यांनी 11 वरच्यां नाका खंय देखून हांकां संकोय तितकेशे चड आसा दयेकन सुदारसूंचे दोज टेक किया कायंडली एन्जॉय
घरा आसल्ल्यांक मागीर पळया. आज 9:45 आनी एक मीस आसा इंग्लिशान दायकन सुदार सोजे 9:45 बँड रावयल्या जाल्यार कापी फळार मुंदरशीत. मिलाग्रिस कॉलेजीच्या भुरग्यांत हांव आज दायजे वर्ल्डाचेर घुमटां पदां आसात at 4 o'clock आनी फेस्ताचो आनंद आनी शुभाशय तो सोडोवन दी म्हूण आमचें मागणें आनी तशेंच आमचें उलो. Vilma Pinto, anywhere she is there. Vilma Pinto, our nurse, kindly, where is she? Not seen. Okay, तिका आमी congratulations म्हणटा. राजीव गांधी युनिवर्सिटी कर्नाटका लेवल तिच्या पार्टेन तिका बेस्ट टीचर म्हणून सन्मान केला. हिल्डा पिंटो, या दॅट इज वॉट आय सेड. सॉरी, विल्मा पिंटो, सॉरी. She is the best teacher. Please come up. Okay. Rajiv Gandhi University Allied Sciences तांतो कर्नाटका लेवलाचेर तिका मान केला. आमची मिलार फिरगजेची कंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. Nelson Paisasai, please come forward. We wish to greet him also because he is the man who is managing the affairs in the parish, flooring, design and architect. Amcha moga so gurto जाव. Nelson, thank you and we are grateful to you. And we wish that the work to be complete by this month end. Nelson, did you hear me? All of us wish that the work completes by month end. Yes, okay, thank you. Miss Bataila Manade Bak Iwan, Sharma Delia Father Uday, Father Michael, and Toshansa Father Kenneth, Tumka Sakram. बरें मागता आनी प्रत्येक करून भुरग्यांक एक बरें क्लॅप दियांगे. यस. नेक्स्ट मुर्दोम लिस्ट, प्लीज कम अप. स्पॉन्सर्स तसेच मुर्दोम राहुल यांची नावा वाचताना दायकन तुम्ही मुखार येवचे आणि विगार बापातावन मानांची वाद स्वीकार करीत जाय म्हणून विनंती. Sponsors for Nativity Feast 2022. Today's refreshment and sugar cane sponsored by Mr. Avinash and Karen Prabhu and family and Dheeraj Prabhu, Bangalore. Hester and Aaron Fernandez, Milagris, Canada, refreshment. Today's procession arrangement, band, snacks, expenses sponsored by Monte Feast Committee. On behalf of Monte Feast Committee, President Mr. Nigel Ferreira. 9 days novena arrangement, Meena Malani and family, St. Paul Ward. Jeep sponsor, Mr. Adrian D'Souza, St. Peter Ward. Sound system for procession, Mrs. Sylvia D'Souza, Velankani Ward. Sponsors for sweets, Iona Nicole D'Souza, Fatima Ward. Sorry, ताच्या पहिले
Sponsors for flowers in memory of Jerome Lobo, Lina Lobo and family, Bondil. Alvin Vegas, St. Paul Ward. Mr. Dinob D'Souza, Monte Saibin Ward. Newcon, Herbert D'Souza, Bajal. Ivan D'Souza, Monte Saibin Ward. Suraj D'Souza, Kulur. Roshan Martha, Carmel Ward. Sponsors for sweets, Iona Nicole D'Souza, Fatima Ward. Melvin Fernandez, Peter Ward. Riona Glavin Lobo, St. Peter Ward. Alvin Rosario, Thomas Ward. Oliver Mascarenas and family, Thomas Ward. In loving memory of Adeline Vegas, Alvin Vegas and family, St. Paul Ward. Bernard D'Souza and family, St. Paul Ward. Master Eldon Montero, Sacred Heart Ward. Helen and Lyra Lobo, Sacred Heart Ward. OSC D'Souza, Lourdes Ward. Vinita and Vitalis Peravo, Infant Jesus Ward. Hector and Rennie Correa, Milagris Ward. Jacinta Quadras, St. Mary Ward. Lionel and Sangeeta Fernandez, St. Francis Xavier Ward. Richard Rodriguez and family, Velankani Constructions. Viola Rovina Patravo, Angelo. Sponsors for other expenses, Marian and Vimla D'Souza, St. Mary Ward. Lynette Pinto, Montesaibin Ward. Alan and Lyra Lobos, Sacred Heart Ward. Ashel and Eldon Vegas, St. Paul Ward. Alvita Fernandez, Velankani Ward. Juliana and Alan Lobo, Lutz Ward. Baby Prarthana, Mary Hill. Murdom. Next, Murdom Ravilya. Mary Fernandez and family, Carmel Ward. Angelina and Anna Pereira, Infant Jesus Ward. Sylvester Mascarenes, Infant Jesus Ward. Fatima Ward, Ivan and Isinta Fernandez. Ivan and Maria Alex. Lourdes Ward, Victoria Serravo, Juliana and Annette Lobo. Nelly D'Souza and family. Milagris Ward, Emilda Saldana. Monte Saibin Ward, Ivan D'Souza and family. Mother Teresa Ward, Alexander D'Souza and family. Sacred Heart Ward, Alan and Lyra Lobo, Celine Sequeira. Eloisius Ward, Betty Sequeira, Rosie D'Souza, George Mendoza, Vandana Montero. St. Anthony Ward, Alicia Wegg, Rainer Dessa, Rachel Dessa, John Montero, Lavina Montero, Jessica Montero, Jesser Montero. St. Joseph Ward, Honora Pereira and family. St. Mary Ward, Stanley D'Souza. St. Paul Ward, Bernard D'Souza and family. Ruben and Ophelia Morris. Ashel and Eldon Vegas. Ivan Fernandez and family. St. Peter Ward, Ivan Anita D'Souza, Melvin Fernandez and family, Prem and Lynette Lobo. St. Thomas Ward, Lucy Meneges, Alvin Rosario, Emilia Serravo, Daniel Joseph Miranda. Velankani Ward, Dolphy and Hilda Rodriguez, Sylvia D'Souza, Priscilla Rodriguez, Molly Rodriguez, Owen Fernandez. तसेच विल पेडतावरो कार्मेल वाडो ताने मुखार येवचे आनी मानाची वाज स्वीकार करची. हांगासर सर गुरकारांक नोवेंदेन मान करतले हांव दिगून दयाकन 18 वाड्याच्या गुरकांनी गळाय करिनासतना तुर्तान मुखार येवन विगार बापातान मान स्वीकार करचो.
volunteers dahil kan mo karya. Balok Morie, amsi rani, patu amka burgyak mai. Balok Morie, amsi rani, patu amka burgyak mai. Tuji sangi, Jesus ashi, eu cache tau monti mai. Jesus patla, kerja kami, selesai tuji labai mai. Balok Morie, amsi rani, patu amka burgyak mai. Balok Morie, amsi rani, patu amka burgyak mai. Sobit fula, mogai kaisa, adunayau monti mai. Pratham fola, tuji bala, betaundi tam Balok Morie. Balok Morie, amsi rani, patu amka burgyak mai. 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 Mughal putra soben, angkar moli, आशीर्वाद दिवांका. मिलारी माई कोणाक थंयसर नवे मेळुना ताणी हांगा आल्तारेलाक येवचें आनी नवें स्विकार करचें. दयाकन मुखल्या मेटांनी सकयल पार्किंग लॉटाक वचा, थंयसर स्नॅक्साची वेवस्था केल्या. दयाकन आमचोर करिनाकात. प्रायवंतांनी लिफ्टार सकयल वचेत, फकत कोणाक सोलोंक जायना तांणी मात.
First, mic check. Mic check. 1 check 2. Sound. Mic check 1 check 2. भोवमुगाच्या मंगळूर डिओसिसच्या सोर लोकांक आमी बरे मोंती साहेबांचे फेस्त मागता. मिलारांत मोंती साहेबांच्या फेस्ताक एक विशिश्ट एक हिस्ट्री आसा. कित्याक की म्हळ्यार मिलारांत 100 वर्सां तावन 100 वर्सां वरनी चड हें फेस्त हांगासर आमी गद्दाळ्यान आचरण करता. आत्ता वर तावन हांगासर एक व्हडलो पुरशांव हांगासर काडन हे फेस्ताक एक विशिश्ट रितीचो अर्थ हांगाच्या लोकांनी दिला आनी हो मान हांगासर तो आमी मुखासून व्हरते आसा. आनी आज मोंती साहेबीन वळ्याच्या फेस्ताचे हांगासर 100 वर्सां तावन वावर केल्ले मानाचे व्यक्ती माने साहेबान दीपक नायजल आनी आयवन फर्नांडीस हांगासर आसात. तांकां आमी थोड्यो सवालां आमी हांगासर आज विचारते आसा. पयले सवाल जावन आसा माने आयवन दायकर्न ह्या मोंती साहेबिनी फेस्ताच्या विशयांत आतां वरांत कशें प्रारंभ जाल्ले आनी हो कसो कंटिन्यू जाले हाच्या विशयांत थोडी म्हायती तुमी आमकां दिवची. फाटल्या 100 आनी 16 वर्सां तावन मिलार फिरगजेक हे नवें जेवचें बेळें उत्पादन जावचें आत्ता वरान. प्रस्तूत आतां थंयसर गादे नात पूण आदल्या तेंपार थंयसर आसले आनी थंयच्या लोकांनी ह्या फेस्ताक म्हत्व दिवच्या उद्देशान हें बेळें थंय तावन बँड आवाजांत मुखांत्र फिरगजेक आनी दिवचे कार्य सुरवात केल्ली. आनी प्रस्तूत 100 आनी 16 वर्सां तावन हें सास्तेर हें रिवाज चलून आसा. आनी प्रत्येक जावन मिलार फिरगजीन मिलार मायेक समर्पिल्ले जाल्ल्यान आमकां सर्वांक मिलार मायेचे भक्त विशेष रितीन आनी तिची धाराळ आशिर्वाद आमचेर पडले देखून आमी ह्या प्रस्तूत आधुनीक काळार आदले विसरनाशें ती रिवाज आजुनूय पाळोवन आसा आनी ती आणकी मुखारसून व्हरता म्हणलो बरोवसो आनी बेसांव बाळोक मोरये थंय मागता. देव बरें करूं मानेस्त आयवन. आज ह्या प्रस्तूत वर्साचो अध्यक्ष आसा मानेस्त नायझील. मानेस्त नायझील तुमकां ह्या फेस्ता विशयांत थोडी माहिती तुमी आमकां दिवची. ह्या फेस्ताची विशेशता कितें म्हळ्यार आमी बाळोक मोरयेची इमाज एका घरा दवरून हर एका वर्सा 9 दिसांचे नोवें थंयसर आमी चलयता. थंयसर सर्व आमची फिरगज घरां येवन तशेंच वाड्या घरां येवन नोवें आमी करन ताचे उपरांत फेस्ता दिसा सकाळीं ती इमाज त्या घरा तावन पुरशांवसलच्या जाग्यार आमी हाडटा आनी थंय तावन बँडा सोबे आमी इगर्जेक हाडटा आनी थंयसर आमी मीस भेटोवन आनी ताचे उपरांत आमी आमच्या घरा वचून आमी आमचें नोवें आमच्या कुटुंबा संगी जेवता. भोवमुगाचो कंडीस जावन ह्या फेस्ताक विशिश्ट अर्थ मोंती साहेबीन कमिटीन हांगासर दिला आनी ह्या कंडीस जावन आज हांगासर तुमी पळयता सुमार 1,500 वरनी चड लोक ह्या मिलारच्या हॉलांत हांगासर जमला. कंडीस जावन एक संतोशाचें आनी एक अपुरबायेचें आनी एक समाधानाचें बरें फेस्त मंगळूर दिएसीस आनी उडपी दिएसीसच्या कोंकणी लोकांक आमी मागता. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक बरें फेस्त मागता. देव बरें करूं. लांब जियो मिलार फिरगज आनी तशीच मंगळूर दिएसीस. भोवमुगाचो
मिलार फिरगज खंडीत जावन भक्तिका आनी बरली फिरगज कित्याक आमचे फिरगजेंत सुमार 100 जण पदऱ्याप हांगासर वस्ती येजाक आसात आनी आमचो विगार आनी सहायक विगार हांगासर आसात. तांच्या भक्तीपणान तांच्या मार्गदर्शनांत मिलारांत एक मिरेकल जाते आसा आनी आज तांकां हांगासर आज वर्त्या संख्यान हांगासर तुमी भक्तिकांक तुमी पळयला. आयच्या फेस्ताच्या संदर्भार आमच्या विगार बापातावन आमकां सर्वांक एक संदेश. मोगाच्यानो ह्या सोबीत दिसा आमच्या मिलार फिरगजेच्या सकडी याजकाच्या नांवान धार्मिकाच्या नांवान तुमकां फिरगजगारांक आनी तशेंच सगळ्या देशेच्या क्रिस्ती परजेक हांव फेस्ताचे उल्हास शुभाशय पटयतां. नवें जेवचें, नवेंपण आमचें ते आदार्या आनी कुटुंबाचो संतोशाचे मारिफात वृद्धी जावं दी. तशेंच बाळक मोरयेक आज मान करतना तिचो जल्मा दीस आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच आमचे थंय आनी चड उल्हास आनी हुरूप हाडून येवं दी म्हूण आमचे सोमेस्तांचे मागणें. आनी ह्या बऱ्या दिसा बरो संतोश आनी तशेंच नवेंपण आमकां आनी चड मोगान एकवटान बरो. देव बरें करूं. फॉर द बोनावेंचर नजरेत आमच्या फिरगजेक एक ब्लेसिंग सो आयल्या आमच्या फिरगजेंत साबार कार्यक्रम हांगासर आज चलोवन आयल्यांत आनी आज आमचे मदें आसा फॉर द केनेत बरो उलोवपी आनी बरे प्रसंगदार तांचे तोंड आज एक संदेश. या सर फिरगजगारांक हांगासर गांवांत आसलेल्या आनी तशेंच परगांवांत आसलेल्यांक हांव बरें फेस्त मागतां आनी सर्वांक मोरी मायेच्या विनवणे मारिफात देव विस्नार आशिर्वादां दिवन दी म्हूण मागतां. आमचे मदें आसा धाकटो पदराप ल्हान पदराप जाल्यारय तांचें उतार बरें तांचो शर्मम बरो. फॉर द आयवान हांगासर आमचे मदें आसात. फॉर द तुमचे तावन मंगळूर DSCच्या सर्व लोकांक एक बरो संदेश तुमी दिवचो. सोमेस्तांक बरो दीस मागता आसतना सोमेस्त कुटुंबांत असलेल्या आमच्या सर्व क्रिस्ती भावंडांक प्रत्येक जावन कोडयाळकारांक आनी सर्व कोंकण करावळीच्या क्रिस्तावांक बरें फेस्त मागता. बाळोक मरी तुमकां सोमेस्तांक आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तुमचें जिवीत नंदन जावं दी. प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्यांकी बरें फेस्त मागता आसतना तुमच्या कश्ट नश्टांत बाळोक मरी तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. आमचे मदें आसात CBSE इस्कालाचे प्रांशुपाल फॉर द उदय तुमचे तावन आज एक संदेश. फेस्ताक आचरणांत संभ्रमांत वांटले जावच्या सर्वांकी बागी मोंती फेस्त हांव मागता. तशेंच बाळ मरी आम्हा सर्वांकी जेजूची कृपा मागून धाडून दी आनी बऱ्या कुटुंबा जिवीत आनी संतोशाचे समृद्धीचे जावं दी आमकां सर्वांकी. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांगासर हें कार्य हांगासर आमी दिता तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं.
Ganja.